Thank you. I am Sister Happy Montesilia of the Daughters of Saint Anne, the co-executive secretary of the Association of the Major Religious Superiors in the Philippines. In the Laudato Si number 99, it says, "The destiny of all creation is bound up with the mystery of Christ, present from the beginning." This is the good news that we are to proclaim. This is the reality that we need to affirm each day in our lives, that Christ is present. Even in the midst of pandemic, Christ is present. And Jesus has journeyed from one village or town to another to proclaim the good news. He was accompanied by the 12 and some women. How about us? Are we willing to accompany also Jesus in this time, in this season of creation? This is our time to be active proclaimers that Christ is present, that God is with us in our journey.
मिसाचे सुरवातेक गीत घेवया A5 पेज नंबर 3 A5. विश्वास दवरूं येता बाबा मुखार येता आम्या सोदांत बाबा वचूंक येता तुका आम्या सोदांत बाबा वचूंक येता तुका. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुकाय दी. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन सगल्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे क्रूज बॉर्जीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या सेबी पात्रा हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी सगळीं मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज मारियानो फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. मोगार बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी जेसू वांगडा आसलेल्या उस्तोर्यांचेर नियाळ करतले. ह्यो उस्तोर्यो आपल्या जिवितान जायते फावटी समाजान भायर आयलेल्यो, जायते फावटी समाजान किकोन केलेल्यो उस्तोर्यो. कसलीच तांकां पदवी नासली, कसलीच तांकां जुट्टी नासली, पूण सगळे खालतीकायेन जेजूच्या वावरांत आनी जेजूची सेवा चाकरी करूंक ती फुडें सरतात. देवाच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत सगळें उरलेलें जिवीत ती जेजूक भेटयतात. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां सैग मेळटा. आमकां जायते फावटी जायत्यो देव आपल्या जिवितांत ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणटा तसल्यो दिता. ह्या देवाच्या राज्या खातीर फावो ते सेवे चाकरेचें मन आमकां आसूं आनी अदीक खालतीकायेन देवाचो वावर आमी करूंक आमकां किरीत भाशेन ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमचे रायतूचे सिमिनारींत आसलेल्या आमचे सिमिनारिस्ट आनी पाद्री भावां खातीर मागुया. किरीत भाशेन ही पेस्त पिडा आमचे ह्या याज्ञीक भावांक लागू जाता आनी तांकां जायते जाणांक भावा भयणीनो ते पिडेक सांपडल्यात. तर तांकां देवाचो किरीत भाशेन आसरो मेळूंक आनी हे पिडेक अदीक आनी अदीक ते झुजून आपल्या जिवितांत तांकां इलाज मेळूंक आनी फावो ते आपल्या जिवितांत जो वावर करतात तो वावर ताणें फुडें व्हरूंक तांकां अदीक प्रोत्साहन मेळूं म्हूण तांचे खातीर आमी खतखत्यान देवा लागीं मागुया. आनी पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मेरेन सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सोर वस्तूंच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमची तुजी दयाल दिसगाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें सोडूंक आमकां फावो कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक.
बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मेल्यांतलो पुनर्जिवंत जाला म्हूण आमी परगटावन जाल्यार मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेलेल्यांचें पुनर्जिवणपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त मेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फोल आनी तुमचो बावार्थूय निर्फोल. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे कोठे गोवाय जातो, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, पूण मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जायनात जाल्यार देवान ताका पुनर्जिवंत करूंक ना. मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो बावार्थ निर्फोल, तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जी क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बरवांसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवन आमची गोट अदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो, तुजें मुखामोल बगूंक सोरस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. परतून म्हणुया, तुजें मुखामोल बगूंक सोरस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सोरस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी, म्हज्या ओंठाचेर फोट ना, लबाडी ना. जबाब, तुजें मुखामोल बगूंक सोरस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. हो पोले हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीट दिवन आयक. तुका शरणा येतल्यांक तूं निवारताय. तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब, तुजें मुखामोल बगूंक सोरस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. तुज्या दोल्यांतले बावले वरवीं तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्याच्या सावलेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोल बगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवंक दादोशी जातलो. जबाब, तुजें मुखामोल बगूंक सोरस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया सुर्गीचे गूट चुकुल्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासतां. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान परगोटीत जेसू एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताची सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देवचार भायर सरलोले मागदालेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारबाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो
त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आमी शुभ वर्तमानान किरीत भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक 12 शिसां जेजूक विचून काडले आनी तांकां किरीत भाशेन नोमियार केले आनी पाठयले, जुट्टी दिली आनी तांकां उमको वावर करूंक ताणें तांकां पाठयले. पूण शुभ वर्तमानांत आमी बायलांक कसली जबाबदारी दिल्या वो कितेंय तांकां दुसऱ्यार जुट्ट्यो दिल्या हाचे वयर आमकां कांयच मेळना. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत किरीत भाशेन लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू बरोबर कांय बायलोय आसल्यो आनी त्यो ताची सेवा चाकरी करताले. न्हूच सेवा चाकरी, पूण जांचे लागीं दुडू आसलो, ज्यो आस्तीक आसल्यो त्यो आपलो दुडू मोडून जेजूची सेवा चाकरी करूंक फुडें सरताल्यो. आनी तांतल्यो जावन आसल्यो हेरोदीच्या कारभाराच्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना. ह्यो दोनूय बायलो आस्तीक जावन आसल्यो, तांचे लागीं दुडू आसले म्हणटच जेजूचो परामोस जावं जेजूची सेवा चाकरी करूंक ताका खाण पिवण दिवंक ते आपले दुडू मोडटाल्यो. तशेंच जेजू बरोबर मारी मागदलेन आसली, हेर पोरदुवाराक सांपडलेल्यो हेर पातकीन वस्तुऱ्यो आसल्यो आनी ह्यो जेजूच्या बरोबर ताची सेवा चाकरी करूंक भोंवताल्यो. जरी तर जेजू नासलो, शुभ वर्तमानकार लूक अशें म्हणटा की ह्यो दोनूय बायलो जावं सुजाना जावं मारी मागदलेन मेवच्यो नासल्यो. जेजू जावन आसलें कारण जंय एक पातकी आनी एक आस्तीक बायल मेळूंक पावली, कित्याक देवाच्या राज्या खातीर त्यो मेवल्यो आनी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक तांचो हेतू जावन आसलो. आमच्या जिवितांत बाबा भयणो कित्याक आमी पयलो आनी उंचलो जागो दिता? आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो, आमी तांकां खंयचें म्हत्व दिता तें गरज. वेर डू वी प्लेस आवर प्रेफरन्सीस, इम्पॉर्टन्स इन आवर लायफ? जेजूच्या जिवितांत किरीत भाशेन देवाचें राज विस्तारूंक आनी देवाचो ताडो दुसऱ्याने आयकून आपलें जिवीत बदलूंक होच ताचो हेतू जावन आसलो. देवाचे मुखामोड दिसपोटी आमी भोगूंक आनी सर्वेस्पराक आमी अणभवूंक हेच आमी करूंक जेजू दिसपोटी वावुरतालो. बायलांनी आपल्या जिवितांत हेच केलें. जरी तांकां जुटयो नासल्यो, जरी तांकां जेजून नोमिन्यार करूंक नासले, तरी पूण आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो सेवा चाकरी आनी खालतीकाय दाखोवन देवाचें राज विस्तारूंक ती वावुरली. आमी बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत प्रेफरन्स कसल्या कामाक दिता तो आज आमकां एक विचार. आमकां विचार करुया. खरेंच आमी सेवे चाकरेक अदीक म्हत्व दिता जायत. सेवा चाकरी पासून आमी करता जाल्यार आमच्याच वाद्याची आमी ती करता, आमकां मान मेळूंक, आमकां नांव मेळूंक, आमकां दुसऱ्यांनी बरें म्हणूंक, असले मनान आमी सेवा चाकरी करता काय? वो सगळी खालतीकाय देवाक मानता तसले आनी देवाक ताचे राज विस्तारूंक आमी अदीक इल्लो तरी आदार दिवंक पावता, ह्या मनान आमी सेवा चाकरी करता जाल्यार आमकां विचार करुया. आज आमकां किरीत भाशेन जेजू म्हणटा आमी सगळीं देवाची भुरगीं. भाग्योन पावलो कुरीतकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्त पुनर्जिवन जावंक नासलो जाल्यार आमचो भावार्थ निर्फोड जातलो आसलो, कित्याक होच आमी दिसपोटी पोरगोडटा तो पुनर्जिवन जेजू. हे जेजूक आमी पोरगोडटा तेन्ना आमकांच आमी मरता, आमकांच मरून आमी पुनर्जिवन जावंक आमी प्रयत्न करता. आमचे वायट आसा ते आमी पयसायता, आमचे आपलेपण आसा ते आमी सोडून दिवंक वावुरता. तर आज किरीत भाशेन आमकां कुरपा मागुया. जशी ह्या बायलांनी आपल्याकूच न्हय पूण आपली सेवा चाकरी दितना खालतीकायेन केली, आपल्याक विसरली आनी सगळ्या विनम्र काळजान त्याच जेजूची आनी जेजून शिकयलेल्या शिकवणेचेर ती पातयेवन आपलें जिवीत जियेलें. तेच भाशेन आमी ह्या जिवितांत आमकां देवान दिल्ली हे सगळी शिकोवण जावं ताची तत्वां जावं ताचें उतर दिसपोटी वेव्हारांत घालूंक आनी खिरीत भाशेन देवाचें राज आमचे धाकटे धाकटे सेवेंतल्यान आमी करूंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. C26 पेज नंबर 39 C26.
आपले मासरो ताळे पोसून आमच्या आत्म्यात एको करून जेजू आमच्या काळजाची भेट करता बापा मानून घे खाणे तुझ्या मनासमोर वेगळ्या स्वराची सोन्या जेजूंनी घडवली आमचे कोरामले मासरो ताळे कोसून आमच्या मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्रच्या दबाक सर्वेस्पर देव मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दुयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांची सोडवणीक उपकारो शिकोर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगली रचना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोरी तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता मोगताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. मुनसुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. मुनसुर्गी तुका सोय. बापा, क्रोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे मोशा उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगो सेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनव शिवणपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट चोरीत मुखार मोड पुड्योंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन दोन सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्य आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसारचे पाप कट्टले आमची कागद देवाची शिडी संसारचे पाप कट्टले आमची कागद देवाची शिडी संसारचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावो तुज्या एकाच आत्मीक तुमच्या खातीर मागणे मोगाळाची मोगाळाची तुमको पवित्र संस्कार हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन सोपना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Moja gayanko I love Jesus in
모자가였고 우샤가이라수 모제비도 지혜다 모서들지마 제수 모자가였고 우샤가이라수 모제비도 지혜다 कितलो मोडीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची संसद तुज्या पाकोट्या काल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सुर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, भगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सगळींची कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया आनी तांचे पासत मागता आसतना दुसरे तरेच्यो पिडा जांकां जाल्ल्यो आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमी सिजन ऑफ क्रिएशन ही समोरमणी चालू आसा. आमच्या स्क्रिनीचेर तुमकां एके वाटेन उजवे वाटेन सिजन ऑफ क्रिएशन हो लोगो दिसती पडटलो. खेरीत भाशेन आमी सगळ्यांनी ह्या दिसांनी आमचे सृश्टी पासत मागूंक आनी आमच्यान कितें जाता तितलें करूंक आनी हे भाशेन हे सृश्टींत आयिल्लीं दुयेंसां पयस जावंक आमी देवा लागीं मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात खालतिकायेन आनी सेवे चाकरेंतल्यान देवाचें राज विस्तारूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Eka pritina Dio, soliami potungara, lasciamo camucciacigu, Gesù camce modendoro. Eka pritina Dio, soliami potungara, lasciamo camucciacigu, Gesù solo moga rostia,